मरी देवाच्या पुताची आवय तरी देवाच्या उतराची साक्षीदार जाली. आमच्या ह्या सर्गी आवयची देख घेवन आमी देवाचे उतर आमच्या जिवितान फळ दिवं दी म्हूण मागया. आयच्या ह्या फेस्ताच्या संभ्रमाचे एवकरिस्तीक बलिदान भेटोवंक आमचे सवे हजाराच्या आमच्या मोगाळ गवळी बापांचेर आनी सर्व याजकांचेर देव आपणाची विसणार आशिर्वादां घालूं दी म्हूण मागया. आनी तांचे बराबर हें संभ्रमीक मिसाचें बलिदान भक्तीन भेटोवया. प्रवेश गीत गावच्याक आमी सर्व उबी रावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुमियान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. मोगाळ भावां भयणीनो, एक पिर्गस कुटाम कशें एक सावन आमी सर्व आमची पात्रोन दुखेस्त मायेची परब संभ्रमान आचारूंक ह्या विधी भोंवती जमा जाल्या. ह्या संदर्भे तुमकां समेस्तांक बरें पेस्त हांव मागतां. मरी सावन आसा देवाचो अनंत शब्द स्विकार केल्ली, आपल्या कुशव्यांत जेजूक जागो दिल्ली आनी सांगातास मनशा कुळाक सुडवंदार पावो केल्ली आवय. बाळकाक तेंपलान भेटोवंक गेल्ल्या वेळार
फुडें तिच्या जिणयेंत कितें राखोन आसा म्हणलें प्रभात करून सिमियावन सांगलें. एक तालवार आसपास तुज्या काळजांत रोमतेली आनी हें बाळ सबारांच्या पडण्याक आनी उठोवण्याक कारण जातलें. मरियेन ह्यो सर संगती आपल्या काळजांत जागोवन दवरल्यो. जें कितें बरें, जें कितें कश्ट आसा तशें जिणयेन तिणें स्विकार केलें. आखेर पर्यंत देवाच्या कुशेक खालतीमान तिनो गेलो म्हणून आपले हांव जावन आसा सुमयाची खालती चरणदासी तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. आज ही परब आचरण करता आसतना मरियेच्या सावळेंत जियोंक आमकां समेस्तांक फावो केल्ल्या खातीर धन्य देवाक आमी अर्गां दिवया. त्याच मरियेची देख आमी घेवन आमच्याय दिसपडट्या जिणयेंत देवाच्या कुशेक खालतीमान घालूंक आनी देवाची कुशी आमच्या जिणयेंत पाळोवंक तीच मरी आमकां आदार जावं म्हूण मागता आसतना आमी भेटोवचें बलिदान देवाक मानव सारकें जावच्याक आमचीं पातकां आतां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदरा देवाक आनी तुमकां भवा प्रेनीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून कोणान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच अवंकार मरियेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों.
सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुझ्या पुता कुर्सार उबारलो तेन्ना ताची आवय ताच्या कश्टा दुखींनी वांटो घेवन कुर्सा मोळी उबी आसली. ससनाच्या जानवायची तुजी मांडावळ वळखून ह्या संवसारांत जेजूच्या कश्टांनी मोगान वांटो घेवं आनी सर्गार ताच्या पुनर्जिवंतपणांत भागीदार जावं. आमच्या दुखेस्त मायेच्या विनोवणेन आमकां पावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणाचो वांटोवंक सांगतले लागीं बोब घाल आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनंती करूंक लागलो. ताच्या मनकुल्या कल्पना खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसल्या कश्टा वरवीं विदायक म्हूण कितें तो शिकलो आनी संपूर्णकायेच्या शिकाराक ताका उबारतस ताचे उतर पळतेल्या सोमेस्तांक ससनाच्या तारणाचें कारण तो जालो. देवाचें उतारें. देवाचे व्हड उपकार. महान कृत्या ताची
सांत पावलून रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप। भावा भयणीनो, पळया तर एक मनशा वरवीं संवसारांत पाताक भितर सरलें आनी त्या पातका बराबर मोरनी आयलें। अशें सर मनशांनी पाताक आदारलें जाल्ल्यान मोन सगळ्या मनशाकुळाचेर विस्तारलें। एक मनशा वरवीं ताच्या पातकाक लागून मोरनान आपली राजवटकी चलयली तें खरें जाल्यारय एक मनशा जेजू क्रिस्तान केल्ल्याचो परिणाम आनीकी कितलो व्हरतो। देवातावन दराळ करपा आनी नितिवंतपणाचें धर्मार्थ देणें जडलेली त्याच क्रिस्त मारिफात जिवीत जडतली आनी राजवटकी चलयतली। तर जशें एक मनशाच्या पातका वरवीं सगळ्या मनशा कुळाचें केस्तीचें फर्माण फावो जालें, तशें आनेक मनशाच्या नितीच्या करणे वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक सुटका आनी जिवीत लाभता। जशें एक मनशाच्या अविधेयपणा वरवीं सर मनीस पातकी जावंक पावले, तशें एक मनशाच्या विधेयपणा वरवीं सर मनीस नितीवंत जावंक पावतले। देवाचें उतार हे देवाचे व्हड उपकार। सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। जेजूची आवय ताचे आवयची भयण क्लेयोफासाची पोतीण मोरी आनी मगदलाची मोरी कुर्सा बगलेन उबी आसली। आपल्या आवयक आनी तिचे बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसांक पळोवन जेजून आपले आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये पळय, हो तुजो पूत। उपरांत शिसांक तो म्हणालो, ही तुजी आवय। ते घडयेतान त्या शिसान तिका आपणाची करून घेतली। देवाचे उतर हे दिवंगत विल्फ्रे बेंबस ताणें हर संगती विशयांत हांव चिंता। ताणें कवनां बरयल्यांत, पदां लिखल्यांत, पदां गायल्यांत, पूण आवय विशयांत ताणें बरयल्लीं कवनां ती अदीक वर्ती, अदीक सड आनी अदीक सोबीत जावन आसात। कित्याक म्हळ्यार आपल्या आवयचो तो वर्तो मोग करतलो। आनी त्या कवनां पैकी मोगाळ भाव भयणीनो, एक कवन अशें आसा, आवयक आपल्या आवयक खऱ्या बोगणांनी तो अशें विवरायता, जर म्हाका देव दिश्टीक पडून म्हणत तर माग तुका कितें जाय, मागतलो
धाड देवा जिवन करून एका दिसाक तरी येवं म्हजी माय. कित्याक तो मुंदरशिता माय म्हजी संवसारांत आसतना घडयेचें सूख तिका लाभलें ना. माय म्हजी भोव गरीब आसलेली, पिंजलेली वस्त्रां न्हेसताली, ती स्वता बुकेन लासताली, पूण म्हाका भोव मोगान पोसताली. माय म्हजी कश्टली जिवनांत ह्या पुताक एक वाटेक पायतना. मोगाळ भाव भयणीनो, विल्फ्रेबेमिसाक कळीत आशिल्लें आपल्या आवय विशांत, तिच्या दुबळीकाये विशांत, तिच्या ग्रेस्तकाये विशांती तो जाणा आसलो. दुबळीकायेंत ती ग्रेस्त जावन आपल्या भुरग्यांचें तिणें पोशण केल्लें. देखून इतल्या आपुरबायेच्या उतरांनी हें कवन ताणें गुंतलां. ही ताची बोगणां ताच्या आवय विशांत. आनी एक संवसारी आवय कशी जावन आसता म्हणून आनी एक घटना तुमच्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. विक्टर ह्युगो म्हणलो फ्रांसाचो बरो बरयणार. फ्रांसांत क्रांती जाल्ली, फ्रेंच रेवोल्युशन, आनी त्या वेळार सकडांक मेळिल्ल्यांक धर्न मारताले, धांवडायताले. आनी अशें एक आवय आपल्या दोगा भुरग्यांक घेवन धांवता पळता. कित्याक म्हळ्यार सोल्जर्सांनी येवन तेणेंच्या गांवांत धाड घाल्ली. त्या देखून दोगा भुरग्यांक घेवन ती रानाक पळता. जायते दीस तांकां खावंक नातिल्लें, जेवंक नातिल्लें, पिवंक नातिल्लें. जाल्यार जें कितें मेळ्ळें आलो पालो ती खावन दीस सारतात. अशें एक दीस रानांत लिपोवन आसतना दोग सोल्जर्स येवचे तिणें पळयलें. भुरग्यांक लिपोवन दवरता रानांत आनी थवळ ती लिपल्या कडेन हालता तो रूख जावं दी तें बोलें. तक्षण त्या सोल्जर्सांक कळटा थंय कोण आसा म्हणून. कॅप्टन म्हणटा वस त्या सोल्जराक थंय कोण आसा पळय. पळयत आसतना आवय आपल्या दोगा भुरग्यां सांगाता आसा. तिका आपोवन हाड म्हणटा, आपोवन हाडटा आनी आपोवन हाडिल्ल्या उपरांत तांकां पळयतना कॅप्टनाक बिरमो दिसता. ती बुकेल्ली, आवय बुकेल्ली, भुरगीं बुकेल्ली, ताणें देखली. मस्त बेजार जाता ताका जाता. सोल्जराक सांगता तुज्या कडेन उंडो आसा, तो उंडो काडून त्या आवयक दी. आनी ती आवय एका ग्रासूंच्या मन जाती बरी धांवन येवन तो उंडो घेता. ती कांय ना, उंड्याचे 2 कुडके करता. एक कुडको एकल्या पुताक आनी एक कुडको आनी एकल्या आपल्या धुवेक तो ती दिता. ती कांय ना, आवय ती जावन आसा. आनी तवळ कॅप्टना कडेन तो सोल्जर अशें विचारता, इज इट बिकॉज शी इज नॉट हंग्री? तिका भूक लागूं ना म्हणून तिणें तो उंडो खावना गे. आनी कॅप्टन तवळ जाप दिता, नो सर्जंट, इट इज बिकॉज शी इज अ मादर. तशें न्ही, ती एक आवय आनी त्या देखून तो उंडो तिणें वांटून घेतलो. मोगाळ भाव भयणीनो, तुमचे मदें जायतींनी हर एकलीं आसात. अशेंच करची, आपल्या भुरग्यां खातीर उंडोनी आपणाकच मोडून दिवची. संवसारी आवय न्हय जाल्ली कितें करता म्हणून आनी एक गटन तुमकां हांव विवरशितां. काणयो म्हाका सांगता न्ही म्हूण दर्शितां. आनी एक काणी ती अशी आसा. मिलावकी हॉस्पिटलांत एक भुरगो जल्मलो. भुरगो जल्मतनाच ताची वाडावळ सारकी जावन आशिल्ली, ताच्या मेंदवाची वाडावळ सारकी जावन नाशिल्ली. हात पांय तितकेशे मुरगटिल्ले. ताका आयकता की ना म्हणलें तांकां कळनाशिल्लें, पूण तो कुर्डो जावन आशिल्लो. ताची आवय ताका सोडटा आनी धांवता थंय धांवन. भुरगो हो हॉस्पिटलांत आसा. हॉस्पिटलाची सांगता मेळून एक मिटींग करतात, ह्या भुरग्याक कितें करचें गे म्हणून. आनी थवळ तांचे मदली एकली सांगता, आमच्या गांवांत एकली नर्स आसा. तिची प्रायता सुमार 50 आनी 2 वर्सां. ती नर्स, तिचें नांव मे लेमके म्हणून. आनी ती असल्या भुरग्यांक पळयता म्हणून तिका आपयतात.
थोड्यांनी चिंतलें खंडीत जावन ह्या भुरग्याक ती घेवची ना, कित्याक म्हळ्यार ह्या भुरग्याची प्रतिक्रिया कांयच ना, ताका आपयल्यारी कांयच प्रतिक्रिया दिना. पूण मेल एमके येवन त्या भुरग्याक घेता, आपणाच्या घरा ती व्हरता. बरेणार आमकां सांगता, रिडर्स डायजेस्टांत आयिल्ली काणी हें घडिल्लें घडीत. तो आमकां सांगता ही त्या भुरग्याक आपल्या वेंगेन घेवन दीस रात म्हणल्या परी ताका पोशेवन, ताका न्हाणोवन, ताका पोटलून धरून ती दीस सरता. विविध काणयो ती सांगता ताका, आनी प्रत्येक जावन जेजूची काणी, जेजूची जिणी त्या भुरग्याक आयकता की ना म्हणून ती नेणा आसली. कित्याक म्हळ्यार भुरग्याक थंय प्रतिक्रिया नासली चारक्या थंय, आनी त्या देखून तिका समजनासलें. लेस्ली म्हणून नांव ताका दिल्लें. लेस्ली म्हाका आयक म्हणून सांगून तूं येता. वर्सां मुखार गेलीं आनी भुरगो वाडलो कुडींत. वाडटना सुमार 16 वर्सांच्या प्रायेर ताका कदेलार बसयल्यार तो कदेलांतून सकला पडतो, आनी त्या देखून कदेलां ताका बांदून घाली जाय पडटलें ह्या चेरक्याक. आनी एक दीस अशेंच आपल्या चेरक्या सांगता आसतना एक कितें बांदिल्ली एक पोटली थंयसर ताच्या हाताक, चेरक्याच्या हाताक लागता. ताका बांदिल्लें एक स्ट्रींग आशिल्लें सूत. भुरगो आपल्या बोटांत तें स्ट्रींग स्ट्रम करता, आपडटा तवळ तवळ. मेलेंक कितेंय मोतीन घेता, कितें ह्या भुरग्यांक कांय संगितांत आसक्त आसा वा ना, जावंक पुरो आसक्त आसा. त्या देखून धांवता ती वचून विविध रेकॉर्ड्स, क्लासिकल म्युजीक, पॉप म्युजीक, हर एक तराचें म्युजीक हाडटा आनी ताका चेरक्याच्या रुमांत ते खेळून आसता. आनी उपरांत एक पोरनो पियानोय हाडून ती दवरता. सुमार जायते हप्ते गेले, सुमार एक वर्स गेलें. उपरांत एक दीस राती ती आपले पती सांगता न्हिदून आशिल्ल्या वेळार कितेंय म्युजीक तिका आयकता, संगीत तिका आयकता. आनी ती संगीत तें बऱ्या तरान ती जाणा आसली. रशियन कंपोजर चायकोवस्की पियानो कॉन्सर्ट नंबर 1 हें आयकतलें. पती विचारता तुवें रेडिओ बंद करूं ना ही म्हणून. रेडिओ बंद केला. हें म्युजीक खंय जावन वता म्हणून पळयता आसतना चेरक्याच्या ताच्या रुमांत हांव येतालें. वो उठून पियानोचेर तें चायकोवस्कीचें तें कॉन्सर्ट नंबर 1 तो चेरको खेळटलो. ताचीं बोटां हर एक नोट प्ले करतलीं. त्या पियानो कॉन्सर्टान कितें आसा तशें तो प्ले करतलो. भाव भयणीनो, ह्या वेळार मेल एमकेक जाल्लो संतोश अपरिमीत. फुडलीं वर्सां ह्या चेरक्यात बदलावण जाता. सुमार 20 आनी 8 वर्सांचो तो आसतना तो उलोवंक शकता. उपरांत रेडिओ प्रोग्राम दिता. अमेरिकांत तो प्रख्यात जाता. आनी हें कशें घडलें म्हणून सवाल विचारल्या तवळ सबारांनी कशें घडलें म्हणून कोणाकी जाप दिवंक जायना. मेल एमके कडेन जाप आशिल्ली आनी ती जाप जावन आशिल्ली मोग. एका आवयचो मोग त्या चेरक्या भुरग्याक तिणें दिल्लो. तिणें कांयच फाटीं दवरनासली. तिचे थंय सगळें तिणें त्या चेरक्या भुरग्याक दिल्लें. आनी आवय जावन आपूण खरी आवय न्हय तरी संवसारी दृश्टेन ती आवय जावन भुरग्याचें पालन पोशण केल्लें आनी असलें बदलावण ह्या चेरक्यात हाडिल्लें. भाव भयणीनो, आज आमी फेस्त करता आमच्याय सर्गींच्या आवयचो. संवसारी आवय आमच्यो मोग करतात, सर्गींची आवय आमकां आमचो मोग करता. देवाक ह्या संवसारी आमकां समेस्तांक एक वर्ती काणीक दिवंक आसली खंय. आनी त्या देखून सांत आगोस्तीन सांगता संवसारांत पळयता आसतना खंयचोच मनीस वा कोणी ताका सोमा म्हण दिसना ही काणीक दिवंक. आनी त्या देखून तो एका आवयक रचता. अहंकार मरी एक रचता आनी तिचे मुखांत आपल्या पुताक तो ह्या संवसारांत आमकां समेस्तांचो आमा समेस्तांचो सोडवणदार जावन तो दिता. आनी अहंकार मरी तिची जिणी कालच्या दिसा बेसपा दिसा तुमी जायती जिणीची सगळी वरवणी केल्या. त्योच संगती हांवें परत सांगच्यो. प्रस्तावनांत धर्माध्यक्षांनी त्या विशयांत उल्लेख केला. मरयेची जिणी जावन आसली. सोम्याक सदांच काल्थिमान घालची जिणी तिची. 4 संगती तुमच्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. पयल्या सुवातेर देवाच्या कुशेक तिणें काल्थिमान घाल्लो. गाब्रियल बडव्यान इजबी हाडिल्ली
आनी ती जाण आसली तिका कितें घडटा म्हणून एक अहंकार आवय तिणें जावंक आसलें समाजींत तिका मर्याद मेळची ना म्हणून ती जाण आसली पूण देवाच्या कुशेक ती काल्तिमान घालता आनी उपरांत थंय मात्र न्ही सगळी तिजी जिणी सिम्यावन प्रवाद करून सांगता आसतना एक बाली तुज्या काळजांत आसपास रोमतेली तवळी ती काल्तिमान घालता देवा तुजी खुशी जावं म्हणून कुर्सार जेजू कळटा आसतना थंयसर कुर्सा म्हळी कांयच तिका करूंक तांकां नासतना आवय जावन ती उबी रावल्या कसलें एक घडीत तें मोगाळ बोवबणेनो तिजोच पूत आनी त्या वेळार ती आवय ती कांयच करूंक शकना पुताक पळयता मात्र बोगणां कशीं आसतीत आनी त्या वेळार जेजू आपलो संवसारी बांद तो तुटयता संवसारी बांद आपल्या आवय कडेन आसलो कित्याक म्हळ्यार तो सर्गाक वेता आसतलो आनी तो म्हणटा तो तुजो पूत जुवांक पळोवन आनी ही तुजी माता अशें हांव कार्मायेक जुवांक दिवन जुवा मरी फात आमकां दिवन ताचो तो बांद तुटोवन तो बांद मोगाळ बोवबणेनो त्या आवयचो बांद तो आमकां दिता ती जावन आसा आमची आवय आनी दुसऱ्या सुवातेर देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग तिची एलिझाबेथीची भेट आमी समेस्त जाणा तिचे कडेन कोणें विचारूं ना वचू एलिझाबेथीची भेट कर आनी तिका कुमोग कर म्हणून तीस जावन गेल्ली आनी तिसऱ्या सुवातेर सदांच तिची जिणी जावन आसली देवाक गांवचें एक गीत हांव आनी फादर वाल्ली आमी जायते वर्सां तावन सांगत आसा आमच्या ह्या संगीतान काम करता हर एक आमी कोवळी काडटा आसतना फादर वाल्लीचें एक कतार म्हणी हांव कार्मायेचें आसतालें पयलें तावन सुरवेर तावन त्या देखून आज कोंकणींत कोणेय कांतारां घडल्यान तर हांव कार्माये विशयांत आमच्या विगारान हायेस्ट नंबर ताणें हांव कार्माये ती कांतारां घडल्यांत आनी तांतलें एक गीत सदांच तें गांवचें मोरयेचें स्तुती गीत आत्मो म्हजो सोम्याक नांवळटा कितल्या इगोर्जांनी कितल्या जाणांनी कितले फावटी गायन केलां म्हणून आमच्यान चिंतूंक साथ दिना आनी तें गीत तिजी जिणी जावन आसली सगळी तिजी जिणी सोम्याक गीत गावची सगळी तिजी जिणी देवाक वाकणची जावन आसली आनी सवतें जावन आसली तो कितें सांगता तें तुमी करा कालच्या दिसा ह्या विशयांत आमी आयकलां काना नगरांत घडिल्ल्या घडिता वेळार पूण हांव कार्मरी आमकां आज सांगता हांगा उडपीच्या तुमकां तो ती सांगता तुमी विचारल्यार माये आमी तुज्या भुरग्यांनी कितें करी जाय तो कितें सांगता तें तुमी करा बाणांनी उदक बरा म्हणटा की वायन हांव करता म्हणटा की ना हांव कार्मरी खंडीत जावन सांगता तो कितें सांगता वसा एकामेकाचो मोग करा वसा एकामेकाचो मोग करा आयच्या संवसारांत भाव भयणीनो मोग म्हणलो शब्द तो एक शब्द जावन मात्र जायते फावटी उरता वय आमच्या कुटुंबांत आमी एकामेकाचो मोग करता आवय बापाय भुरग्यांचो मोग करता भुरग्यांक जायतें दिता पूण त्या खऱ्या मोगाचो अर्थ जायते फावटी आयच्या पिळगेक समजता की ना म्हणलें तें सवाल आयच्या संवसाराचेर दिश्ट आमी घालून जाल्यार संवसाराचो वसो मनशाक आदाळ्ळा म्हण येत आज वस्तू जाय मनशाक मनीस नाका कितल्यो वस्तू जाय बरें नेसाप बरें भांगार शिंगार हेर सक्कडी वस्तू जाय मनशाक पूण मनशाची तें मौल्यां ती नाकात मनशाक पयस दवरला दुसऱ्या सुवातेर मनशाक स्विकार करनासतना तो आपणाक कितलो उपकारा पडटा पळय तितलें मात्र प्रॅग्मॅटिजम कितलो म्हाका उपकार पडटा तितलो ताका उपेक्षिता हांव ताजे उपरांत एक कार 4 वर्सां नोवेंस कार हांव उपेक्षिलें उपरांत कार तें पाड जालें कार हांव उडयतां दुसरें कार काडून घेता त्या दळा म्हणून सर एकलो मनीस म्हाका उपकारा पडटा त्या दळा म्हणून सर हांव ताका धरतां ताजे उपरांत ना मनीस तो असो ह्या संवसारांत मोरी आमकां हर एकल्याक सांगता की एकामेकाचो मोग करा तेंच आमकां चड गरजेचें फिरगजेन आमकां कितें जाय फिरगज कुटुंबांनी आवय बापूय तुमच्या कुटुंबांत तुमी मोग करतात शेजाऱ्याचो मोग करतात ती म्हणलें सवाल शेजाऱ्याच्यो कांयपणी बरेपण आसलें दिसता की आमकां वा शेजाऱ्या तें कांयपणी उण आसलें मात्र दिसतात सबार फावटी हांकार राग मोसोर असले संती आमच्या जिणयेंत चडी दिसता शिवाय मोग मैपास म्हणलें तें इल्लेशें उणें जावन आयलां आयच्या संवसारांत त्या देखून मोगाळ बोव म्हणून उडपी फिरगज मोरी एक समर्पिल्ली दोगी सायबिणीक समर्पिल्ली ही
फिरगज जिवाळ फिरगज हांगसर वो मोग वाड अजय मोग सड अजय त्या विक्टर ह्युगोच्या आवय ते आसलो तो मोग आपल्या भुरग्यांक खातीर तशेंच मे लॅम्केन दिल्लो मोग लेसली थंय तसलो मोग हेरान थंय आमी वांटून घेजय हेरांचो आमी मोग करी जाय आनी तवळ मात्र ह्या फेस्ताक अर्थ येतलो नाजाल्यार वर्सान वर्सां आमी फेस्त करता आचरण करता दाबाजो करता संदेश काणयोन फाटी आमी वचत जाय मोगाळ भाव भयणो हांगात आनी हो संदेश जावन आसा की तो कितें सांगता तें तुमी करा तो सांगता हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी मोग करा होच संदेश जेजून दिल्लो आज मोरयेन आमकां सर्वांक दिवचो सो तो संदेश आमी समेस्तां पाळया तशेंच जावंक मोरये मोरी फात देवाचो आदार मागया आमेन. सतमंता देवाक सर पदवेदरा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभोवलो अंकार मरियेंतान जल्मलो पोन्स पिलाताकाल ताणें सोंसले ताका कुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो सर्गार चडलो सर पदवेदरा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तो जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार आत्तांचें बोगसाणें कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन. बावाट प्रसारूंक आनी क्रिस्ताचो मोग वांटूंक कळमीत नासता वा उरच्या पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसच्या पापा साहिबान सर बिस्पांनी याजकांनी आनी धार्मिकांनी तुजो अनुभव जोडून तो अनुभव आपल्या ताबेन आसच्या क्रिस्ती परजेक दिवंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. सर सरकारी आनी राजकीय मुखेल्यांनी निस्वार्थपणी आपले परजे खातीर वावरून शांती समाधान समृद्धी हाडूंक पेसाडीशें तांकां प्रेरण दी. राष्ट्रांत आनी अख्ख्या संवसारांत शांतीचे राज बांदून हाडूंक तांची मनां तूं उजवाडाय म्हूण मागता. फिरगेच्या आत्मीक उदरगते पासत निरंतर स्वार्थी सेवा भेटोवच्या आमच्या फिरगज याजकाचेर सहाय्यक फिरगज याजकाचेर तशेंच हांगासर सेवा दिवच्या सर याजकाचेर आनी धर्मभयणींचेर तुजी बेसांव घाल तांकां बरी भलायकी शांती समाधान आनी तांच्या मिसावांत तृप्ती लाभय म्हूण मागता. आमच्या फिरगजेच्या बरेपणा पासत खळमीत नासता वावरच्या सर वाड्याच्या गुरकारांक प्रतिनिधींक गवळीक मंडळीच्या संद्यांक विविध आयोगाच्या संद्यांक संघ संस्थाच्या वाड संद्यांक आनी सर सेवेच्या मनाभावाच्या व्यक्तींक तूं आशिर्वादीत कर तांचे तुज्या कृपेचे बेसांव तूं वोत म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा उतार प्राये वरवीं आनी विविध रितीचे पिडे चिडे वरवीं कश्ट नासच्या सर आमच्या फिरगज कुटुंबाच्या संद्यांक तूं कुडीची भलायकी आनी मतीची सवकसाय फावो कर तांचे कस सोसून व्हरूंक तांकां तुज्या कृपेचो बळवंत आदार लाभे म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक शिकपांत बुदवंत कर युवा जाणांक आत्मीक संगतींनी सुटसुडीत कर आनी तांणी देवबिरांतीन वाडोवंक आशिर्वाद दी. बावडतांत तांणी बळवंत जावंक आनी फिरगज कुटुंबाचो अलंकार जावच्याक तांकां तूं कृपेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा आमची कालतीं प्रार्थना देन तूं मानून घे. तुज्या मातेक एक आमची आवय जावन तुवें फावो केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. दिसपडत्या आमच्या जिवितांत त्याच मोरये मायेची देख घेवन तुजें तें उतार स्विकार करूंक पेल्याच्या सेवेंत आमची जिणी करसूंक आनी सांगातास बऱ्या करण्याद्वारे आमची जिणीस तुका मानवोंचें गीत जायसें तूं आमकां फावो कर.
की आमी मागता तुज्या सपुता जेसूचे नांवे. आमेन. म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान
सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें सामन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतले महिमेक आमच्या नेट्या पयसुराच्या गांवाक सर्वेच परमानान घेवन बोकनवळ्या बापा जेजूच्या कुर्सा मळी उबी आसतना आंवकार मरयेक तुज्या आवयक तुवें आमची दयाळ आवय करून दिली. हें देणे वळखून आमच्या दुखेस्त आवयचो माया मोग ह्या आईच्या बलिदानान केरीतपणी आमी तुका भेटयता. तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं. आमची काळजा उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांते आमी तुका दिन वासूंक पावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्यासो दुखेस्त मायेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखनता. तुका वंदिता आनी तुजी किर्ती परगडता. आपल्या आंवकारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्या पुताची ती आवय जाली आनी सस्नेक प्रकाश तिणें संवसाराक पांकयलो. तोच जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताजे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखनता सर्गार. तांच्या वाखणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करस तूं पवित्र. सगळी तुजी रचना तुका वाखनता. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदेन ते तावन अस्तम ते पर्यंत तुका निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक काशा परसा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणी करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत संवच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परधीन जालो ते राती ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत
समर्पणची. तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सोगुट परगटुया. बापा, आमचे सुरवडे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टां मरणासो, ताच्या अनंत बरीत पुनर्जिवनपणासो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलियन आपल्या मोरणान आमकां तुजी इश्टागत सोडल्या, तीच बलियतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां. ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मे. तुका भेटयलेलें सासनीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाच्या माये भोव भगेवंत हांवकार मरियेच्या, भगेवंत जुजेच्या, तुज्या भगेवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रग साक्षींच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें वेंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी दारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगेवंत बापाच्या आनी जेराल्ड आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळी आनी म्हणयाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बावडतांत आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवाळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणीक आनी तुजी इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपसान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक धदोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा
सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावोया. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमियाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची सिळी संवसाराचें पाप काडटा ती सिळयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी निसायकी सुभागी.
जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, भाग्यवंत अवंकार मरियेच्या दुखेचो उगडास करून आमकां ससनाचें जिवीत जोडलां, त्या बलिदानाच्या जेवणांत आमी आतां वांटो घेतला. जेजूच्या कश्टान जे कितें उणें आसा ताचें माप पवित्र सभे खातीर आमच्या जिवितांत बरोवन हाडूंक आमकां करपा दी म्हूण मागता हांव. क्रिस्त आमच्या समिया मरिपाक. देवान आमच्या फिरगजेचेर आमची पात्रोन दुखी सायबिणी उदेशी जायतीं आशिर्वादां वतल्यांत पात्रोन मायेक मान करून मिसाच्या बलिदाना मुखांत्र देवाक आमी अर्गां दिलीं. मोरी माई आम्हा सर्वांक आपले पासलेंत जेजू थंय एकठांव. आमच्या मोगाळ गवळी बापांनी हे संभ्रमीक फेस्त मीस पेटयला. मानादीक बाप क्लेमेंट मस्करेनस, बोळये फिरगजेचे विगार आनी महान लितुर्जीक संगीतकार हांणी प्रेरणादायक प्रसंग आमकां दिला आनी मोरये माईच्या आवयपणाचो मोग बगूंक आमकां प्रेरण लाभयला आसता तांचो प्रत्येक तरान हांव उपकार बावडटा. मिसाची सहपेटवणी केल्ल्या आमचो चान्सलर भोवमानादीक स्टानी विलोबो बाप, तशेंच आमच्या वारड्याच्या तशेंच सैऱ्या याजकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. समेस्तांक तुमकां जमलेल्या सर याजकांच्या नांवी, फिरगस याजकांक आनी तुमकां ह्या फेस्ताचे उल्हास हांव पाठयतां. फिरगस याजक बाप वलेरियन मेंडोन्सान सगळ्यांचो उपकार बावडला आनी देखून तुमच्या तर्फेन तशें DACच्या तर्फेन ताणें दिवच्या त्या पुरबायाच्या सेवेक, बऱ्या मार्गदर्शनाक आनी संगतास हांगासर आत्मीक तशें लौकीक बरेपणाक करच्या वावराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. फाटल्या 6 वर्सांत हांव हांगासर वस्तीकरण आसा. तशेंच आमच्या DACची विविध दफ्तरां आपलें काम करून आसात. बरो सहकार उडपी फिरगजेच्या आदल्या तशें आतांच्या याजकांनी आमकां दिला. एका रितीन आमकां सांबाळचें आसा तांणी, आमची जतन घेवची तांणीच. संगतास फिरगजेच्या लोकांचो केदाळाय सहकार तशें मोगाचो अनुभव आमी जोडून आसा. ह्या संदर्भार तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आज फेस्ताचो संदेश बुआपुरबायान आमी आयकलो. 4 संगती मरियेच्या जिणयेंतल्यो जर आमी पाळोवंक प्रयत्न केलें, हो जावन आसा वर्तो मान आमी मरियेक करियत जाल्लो. आनी त्या देखून पयलें मरियेन आपल्या जिणयेंत देवाचें उतर स्विकार केलें. दुसरें मरियेचो तो सेवेचो मनोभाव. तिसरें मरियेन आपल्या पुता जेजू मरिपात सगळ्या मनशा कुळाचो मोग केलो. मात्र न्ही, आपल्या पुताक आमी सदांच आयकोंक, तो कितें सांगता तें करूंक तेणें आपोवन आमकां दिलें. आनी निमाणें तिची जिणीस जावं पावली एक वर्तें गीत धन्यान देवाक. हे विशय आमच्या मतीन दवरता आसतना निजायकी उडपीची तुमी बागी. कित्याक म्हळ्यार तुमकां एक आवय आसा. सर्व कश्ट, कर पिडासिडा, कर खंत बेजाराय ती वावयता. उरल्या कोन्नाक हें बागना तुमकां मेळ्ळा. देखून तुमकां खंत दूख येना, बेजाराय ना, कित्याक तुमची आवय तें सगळें आपूण जावन तुमचे नांवी घेवन आपल्या पुताक ती भेटोवन आसा आनी फाटीं दराळ आशिर्वादां तुमकां ती मागोवन धाडटा. तीच मरी माय आमची पात्रोन सदांच आपल्या पुता लागची विस्नार बेसावां तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावराचेर सदांच मागोवन धाडून दी म्हूण आशेवन
परत तुमकां समेस्ताक ह्या फेस्ताचे उल्हास हांव पाठयतां. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. भाग्यवंत अंकवार मरियेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली, तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी बरो. अंकवार मरियेचे उदेशी जिविताच्या रसणाराक तुमी घेतलो, ती तुमकां सदां आपल्या गोपान सांबाळून दवरो. आज मरियमाच्या परबे दिसा तुमी संतोश बरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरूं आनी आमचे अंकवार मायेच्या मजतीन ससनाच्या संतोशाक आमी सगळीं पावो. आनी सरपदभेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवा आनी तुमचे सगळे सदां आसूं. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटां. देवाचे व्हड उपकार